7 दीस आम्ही मुळगांवच्यान पायी चलत येता. गोंयाच्यान पहिली वारी व्हरपी आमचे भाऊ माली फक्त 2009 सालान फक्त 52 वारकरी घेऊन ते चलत पंढरपूरच्या दिशेक त्यांच्यानी प्रयाण केले. आज मुळगाव वारकरी संस्थेचे लागी 280 लोकांनी फॉर्म रजिस्टर केला. आता जायते आमकां 8 दिसांक जायते लोक आमकां मदीं मदीं भेटी दीत आसा. सगळ्या माऊलींक जे कोण माऊली भायर आसात ते मातशे भितर येयात. तर आज मुळगाव डिचोली मतदारसंघाचे आमचे लोकप्रिय आमदार डॉक्टर शेट्ये सर आणि खासदार माजी अध्यक्ष गोवा प्रदेशचे आमचे सदानंद दानवे भाई गेल्या वर्सा आयिल्ले, पूण हांव कामाच्या निमतान पयले दीस आनी निमणे दिसूच आयिल्लो. हांव 7वी वारी करता भाऊ बरोबर. तुमचे आमी व्हिडिओज पळयल्यात तशें आयजूय तुमकां आमी सगळ्यांक येवकार दिता की खरेंच आपल्या मतदारसंघाची वारी जेन्ना पंढरपुराकडे प्रयाण करता आणि ते लोक कसे आसात हे त्यांची काळजी पोटी हांगासर पावपी ते आमचे डॉक्टर शेट्ये डॉक्टर कौस्तुभ पाटणेकर सर, डॉक्टर दिनेश आमोणकर, तुम्ही सगळे भाजप मंडळाचे पदाधिकारी हांगा आयले म्हणून मुळगाव वारकरी संस्थेचे वतीन हांव तुमकां खरेंच अभिनंदन करता की लोकप्रतिनिधी कसे आसचे हे तुम्ही हांगा दाखोवन दिले. आज गोंयांत आमचे मंत्री आमदार आपूण केलेली म्हणजे हेच पांडुरंग पाडू म्हणजे आगे वेगळे पाडू मूर्तीन ना हेच पांडुरंग त्याने ह्या पांडुरंगान भजन करून वयचे पयली किती गरजे आसा न्ही. एक जालें. दुसरें म्हणजे म्हाजी 61 वर्सां उलटी केली तर 16 वर्सां 16 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराज 16 वर्षी स्वराज्य स्थापन केले त्यांनी. तसेच ज्ञानेश्वरी माऊली वयाच्या 16 वर्षी ज्ञानेश्वरी हरिपाठ बनवलं त्यांनी. तसेच आमच्या पंढरपुरात जे खांबेचे आहात ते 16 खांबे आहात आणि फुडल्या वर्सा जे आसा ते आगळे वेगळे ह्या वर्सा आगळे वेगळे केले तसेच फुडल्या वर्सा आगळे वेगळे आसतले. आगळे वेगळे म्हणजे जसो आमचो आता सध्या आम्ही ते वारी जी आसा आमची चलता ती आगळी वेगळी म्हणजे कशी आगळी वेगळी फुडें आमचे पाचाकी तेच्या फाटल्यान आमचो रथ रथाच्या फाटल्यान महिला फाटल्यान पुरुष आणि ते रथ आमचो पावता थंय आमी तोफा लायता. तोफा लायले की मावळे कळटा ती आमची वारी त्या जाग्यार पावली म्हणून. आज खूप बरें दिसता की आमच्या भाऊ माऊलीची जे वारकरी मंडळ आसा तांच्या ह्या माऊली बरोबर आज आम्ही आमच्या बरोबर आयिल्ले आसात आमचे खासदार भारतीय जनता पार्टीचे माजी अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, मंडळ अध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ पाटणेकर, डॉक्टर दिनेश आमोणकर, सगळे आमचे मंडळाचे विश्वास गावकार. आज खूपच मनापासून म्हणजे आमकां क्लास 4 दीस हुरहुरी आसा की आम्ही तुमकां केन्ना येवन आमच्या वारीक आमच्या भावांक मेळटले अशें दिसता. आता आम्ही सकाळी 8:30च्यान भायर सरले आणि आम्ही तुमकां ट्रॅक करत आसा प्रत्येक वारीतल्या खंय आमचे पावले आसा. चायेकडे गावतले, जेवणाकडे गावतले आणि खरेच मन एकदा खरेच म्हणजे ह्या विठ्ठल रुक्माईक म्हणून खरेच मन भरून येता की आमचे जे आसत सगळे आमचे भाव, सगळे आमचे गोयचे भाव, आमचे बिचोलीचे भाव की तांची सुखरूप ही वारी चलता तांकां ते बरे म्हणजे खरं तुमचे हे 15 दीस आम्ही येताना हांव आणि आमचे अध्यक्ष आमचे खासदारान उलयत 15 दीस खरेच तुमचे सुखमय जातात. म्हाका दिसता वर्सान सगळ्यांक जर बरे 15 दीस तुमचे फुडले पाव एका अशीच शुभेच्छा आसतली. आमदारान नातान आमचे खासदारान नातान आमच्या कडेन कितलो तुमकां मदत करूंक खंयचेय भाशेन ना जाल्यार तुमचो मनोबल वाडोवपाक हे येयला फक्त तुमचो मनोबल वाडोवपाक जाय तुमची विचार करा हे आमच्या कडल्यान नक्कीच आसतली. तुमकां शुभेच्छा दिता. आम्ही येतून तुम्ही आमकां जो तुमचं स्वागत करतात तितून खरेच मन भरवून वतात. तितूनच आमचे भाऊ आमचे हे पोट भरून वता. याच्या उरला आणि आमकां नेवेद नाका. ती पायी वारी ही हांगा पाविल्ली आसा आनी आमी हांव आनी आमचे आमदार बिचोलीचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष कौस्तुभ विश्वास, डॉक्टर दिनेश हे सगळे हांगा मुद्दम तुमकां हांगा मेळपाक आयिल्ले आसात. आनी जशें दोतोरान आतां सांगलें की दोतोराक एक आपल्या मतदारसंघातले आसात की गोंयचे सगळ्यांक एक मेळपाक जाय अशी आमची इच्छा आसता. ज्या दीस तुम्ही प्रयाण करतात त्या दीस सगळेच वारी वांगडा वयतात त्यामुळे सगळे कडेन वचपाक मेळना आणि म्हणून आमी गेल्या वर्सा पासून आमी येवन मेळटात आनी खूब बरें दिसता. आनी ज्या तरेन म्हळ्यार आज तुमकां 8 दीस जाले भायर सरल्यार
पण जो तरेचो उत्साह वाढत आसा आणि एक आपुलकी त्या निमित्ताने एकठांय रावतात आणि त्यामुळे एक वेगळें वातावरण ह्या निमित्तान निर्माण जाता. आणि जशें दोतोरान म्हणलें की प्रत्येक जण वाट पळयता ही फुडल्या वर्सा परत एकादशी केन्ना सुरू जातली आणि आमी चलोन केन्ना वयतले. हे सगळ्यांक एक मनापासून इच्छा असता आणि एक तातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचे वातावरण निर्माण जाता. आणि भाऊ गेली 15 वर्सां त्या सगळ्यांक एकत्र घेवन फुडें वचत आसात. हांव तुमकां शुभेच्छा दिता आणि आमकां एक खूब सॅटिस्फॅक्शन आसा की आमी सगळे तुमकां येवन मेळटात, कारण आमकां ते थोडेशे पुण्य जे आसा ते डेफिनेटली आमकां मेळटा, कारण आमी प्रत्यक्षात तुमची सगळ्यांची भेट घेतकच एक सॅटिस्फॅक्शन आमकां दिसता. आणि त्यामुळे आमी वाट पळयतात केन्ना सुरू केन्ना जातली आणि आमी फुडल्या आयतारांतलो आनी केन्ना मेळपाक येतले आमी सदांच दोतोरांनी हांव ठरयत आसता. आनी त्यामुळे हांव तुमकां शुभेच्छा दिता आणि उरलेलो प्रवास होय तुमचो बऱ्या तरेन देवी करून घेतलो आणि तुमी सगळे जण परत सुखरूप गोंयान बऱ्या तरेन पावतले. आयज मुळगांवची वारकरी मंडळाच्या तर्फे जी वारी आयिल्ली आसा ह्या वारीक मदीं आमी भेट दिवपाक आमच्या मदीं आमचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसा, आमचे राज्यसभा खासदार सदानंद भाई तानावडे आसा, आमचे मंडळाचे विश्वास गांवकर आसा, दिनेश आमोणकर आसा, संजय भाई आसा, तशेंच केदार शिरगांवकर आसा. आमी दोतोर शेट्ये आमदार यांच्या निमतान आयज हांव ह्या वारीक भेट दिवंक पावलो. जशी विठ्ठल माऊलीची आपल्या सबंद भक्तांचेर कृपा आसता, तेंचेर लक्ष आसता, तशेंच आमदार म्हणून दोतोर शेटये सुद्दां आपले एक आमदार म्हणून ह्या नात्यान आपले कर्तव्य करपा खातीर आमचे वारकरी मंडळ कशे खंय पावल्यात, तांकां कितें डिफिकल्टीज आसा, तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा हे जाणून घेवपा खातीर हांगा येयल्ले आसा. आणि त्या निमतान आमी सगळे मंडळाचे भारतीय जनता पार्टीचे लोकूय हांगा तुमकां मेळोंक येयल्ले आसा. आणि जेन्ना हो उपक्रम जेन्ना प्रत्यक्षात खरोखरच म्हाका मन भरून येता, कारण खरोखर आपल्या लोकां बद्दल काळजी दवरपाचें काम दोतोरूय करता आणि त्या निमतान आमकां ही संदी मेळ्ळी आसा. भाऊ कितलींशींच वर्सां ही वारी करता, त्या निमतान कितलेशेच जाणांचे हे जे विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाचें आणि तांकां पुण्य मेळपाचें काम चालू आसा. तशेंच हांव हे भाऊक बरें आरोग्य आयुश्य दिव म्हणटा. फुडल्यो वारी अश्योच तेंच्या कडल्यान घरोनी तुमच्या सगळ्यां कडल्यान, तशेंच तुमी तुमचे कितें मनान आशा आकांक्षा इच्छा कितें तरी दवरून ही वारीक भायर सरलेले आसात. तुमच्यो सगळ्यो मनोकामना विठ्ठल माऊली पूर्ण करतलो अशी अपेक्षा करता. फुडील वाटचालीक तुमकां हांव शुभेच्छा दिता.